आर्च फार्मालॅब्स लिमिटेड GPL उत्सव 2023 हाजे वॉलंटियर्स मेळटा तशीची जर्सी लॉन्च आयलेले पूर जनाके मोगान स्वागत करता असाची जोर एक पंद क्लॅप्स मारल्यार तुम्ही हांगासची म्हणून कळत म्हाका जावन कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन ಅದಕ್ಕೊಂದು जावचे तसले GPL उत्सवाक ह्या वर्स नवे टायटल स्पॉन्सर आमकां मेळ्ळा आर्च फार्मालॅब्स जोर एक पंद क्लॅप्स तांगेल खातीर येवका व्हडलें एक कॉन्ट्रिब्युशन ह्या वर्साचे GPLाक तांगेल सायडा देखून आमकां मेळ्ळलें आसा तशीची मस्त आमकां फुडें देखूनची सपोर्ट करचे तसले पुजलोना अरुणा मसाला बायसेप्स अशी मस्त स्पॉन्सर्स आसाची तांगेलें नांव आनी तुमकां सांगता वता स्वल्प वेळान ताजे फुडें ओनर्स पुरा टिमाचे हांगा आसल्यार देखोर न्हू तुमी वेदिके वेर येवका म्हणून हांव निमगून घेता आसा ओनर्स टीम ओनर्स को ओनर्स आनी देखोर न्हू स्टेजार येवका म्हणून निमगून घेता आसा GPL उत्सवाचे फिक्स्चर्स फर्स्ट लॉन्च करचे त्याच्या तर आमी जर्सी लॉन्च करताची एक टीमा देखून एक ओनर कोणी येवची एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आयला पुरो एक टीमा देखून एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आयला रे करेक्ट जाता तशें जावन एक टीमा देखून एक रिप्रेझेंटेटिव्हान वेदिके वेरी येवका म्हूण हांव निमगून घेता आसा आर्च फार्मालॅब्स GPL उत्सवाचे 7th एडिशन या तशेंची कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाचे नरेश प्रभू आनी चेतन कामत हांणी वेदिके वेर येवका म्हूण हांव निमगून घेता आसा मंगलपाडी नरेशने हांणी वेदिके वेर येवका म्हूण हांव निमगून घेता आसा जोर क्लॅप्स आमगेल पुरा तंडाचे ओनर को ओनर तशेंची प्लेयर्स येवन पावल्याची तांकां हांव मोगान आपास स्वागत ह्या संदर्भेरी करता आसा 12 टिमाचे ओनर दिसता आसा आनी 4 टिमाचे असल्यार देखून कोणें प्लेयर असल्यार जाता तुमी स्टेजार येयाची हांगा स्टेजा वेरी 12 टिमाचे ओनर रिप्रेझेंटेटिव्ह आसाची तुमी विंग टिमाचे कोणी रिप्रेझेंटेटिव्ह असल्यार देखून तुमी स्टेजार येवका म्हणून निमगून घेतास तशेंची चेतन कामत आनी नरेश प्रभू तुमी स्टेजा वेर येवका आमी फिक्स्चर्स फर्स्ट रिलीज करता आसाची प्रथम जावन GPL उत्सव 2023 अंतू खंयची टिमा ಒಟ್ಟು खेळता म्हणल्यार फिक्स्चर्साचे आतां रिलीज जावचे आसा तशें जावन कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनाचे चेतन कामत नरेश प्रभू आनी मंगलपाडी नरेश शेणेन आनी येवन टिमा ಒಟ್ಟು सेरबून लॉन्च करका म्हणून निमगून घेता पुरा टीम ओनर्स इकॉन प्लेयर्स लगी लगी येवका म्हणून आमी निमगून घेता पुरा मुखार येयाची देखोर न्हू आर्च फार्मालॅब्स लिमिटेड GPL उत्सव 2023 आचे GPL 2023 आचे फिक्स्चर्स खंयचे टीम फर्स्ट मॅच खेळता म्हळ्यार आतां कळूक आसा आपण घेऊन योरे तांका वगी आपण घेऊन योरे तू वगी विमान मेळ्या लगी लगी जय जय गमत रात्री पल्ले गौजी मस्ती दांची तारखेक सकाळी 11 गंटेक मॅच आरंभ जाता तशें जावन देखोर न्हू फर्स्ट मॅच खेळची तसले कोडियाल सुपर किंग्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बाळंबेट्टू 2 टिमांचे तुम्ही रेडी आसू का आमकां इनॉग्रेशन मॅचाक तुमी तयार जावन त्या समयार येवन पावका म्हणून आमी निमगून घेता आसाची तशेंची पुरा टिमाचे ओनर्साक एक रिक्वेस्ट ह्या पंत आमी करेक्ट एक्झॅक्ट टायमार स्टार्ट केल्यार रात्री वग्गी एंड करच्याक जाता तशें जावन तुमी पुरा जनान सहकार दिवका म्हणून आमी आजच निमगून घेता आसाची नेक्स्ट डे खेळूक सुलभ जाता म्हणल्या खातीर हे आमी विशय सांगता आसाची तशेंची एक 2 उत्तर ओनर्सान उल्लोका म्हणून ह्या संदर्भेर हांव निमगून घेता कोण प्रथम जावन उलयता म्हणून तुमी डिसायड करका फर्स्ट आभरणा देखूनच स्टार्ट करया तुमगेले टिमाचे तयारी कशी जाता आसा आनी GPL 2023 कितले एक्सायटेड आसा तुमगेली टीमा म्हणून प्रिपरेशन वायज पल्ले आमगेले फर्स्ट ओटो मेळटा आमी आत्तेकर निकसने आमगेले टीम मेंबर्स तांणी खेळून घेता साची सो फर्स्ट पुरे जाण ओट्ट मेळचे पांय आमी सकाळी
पुरा दूर दूर गावात दुकान असं की ना तांणी ಒಟ್ಟು आसताच कुंदापूर सायडान तूं ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ सायडान सो तांणी प्रिपेर करून घेता साच आनी पुरे ಸ್ವಲ್ಪ सिनियर प्लेयर्साची सो तांणी खेळतालेच सो तितले ಒಟ್ಟು मेळ खेळ तशी कसने दिसानी आमकां ते टीम स्ट्रॉंगेस्ट म्हणून कॉन्फिडन्सेस स्ट्रॉंग वीक म्हण नाही कसं म्हळ्यार त्या 3 दीस डिसायड करता आनी लोकल पिक्चर्स आनी तुका सह्याद्री ग्रावंडाचे डिफरन्स मस्त आसा सो लोकल पिच्चान तूं खेळलो हांगा येयल्यार ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जेवच्या पुरो सो फर्स्ट मॅच फ्यू ओवर्स इट विल डिसायड इट सेट द ट्रेंड फॉर रेस्ट ऑफ द टोर्नामेंट सांगता हांव येस थँक्यू सो मच क्लॅप्स येवो आभरण डायमंड्स टिमाचेंका तशेंच नेक्स्ट डेडली दोन संदेश उलयता लास्ट इयर मॅचचे तरी सुमार प्रॅक्टीस जाला सुमार कडेन खेळ्ळेची डेडली पॅन्थर्स ट्रॉफी सुमार घेतला GPLचे एक्साइटमेंट GPLान तूं कशी तयारी जातास मस्कड टुर्नामेंटा चमकल्याची विन जाल्याची तशी डिफीट पळयला आमी बट आमगेल प्लेयर्स खुशी विशय कसो म्हणल्यार आमगेल्या डेडलीन तशे ऑलरेडी प्लेयर्स मस्त विंगड टिमाक खेळता आसात सो त्या पळोवचे एक मस्त खुश आमकां सेकंड आमगेल विशय म्हणजे जाल्यार पाय आमगेल फर्स्ट प्रॅक्टीस आमगेला GPL लास्ट रनर्स अप जालीची ह्या वर्सा एक विनर जावया म्हणल्यार कितले त्यांनी सांगिल वरीची कितले विंगड ग्राउंड प्रॅक्टीस केल्यार सह्याद्री एक डिफरंट पिच वार मस्त तेकडे दुखून येत की एकडे दुखून येत कळना ऑलमोस्ट सकट प्लेयर्स हांगा सह्याद्री खेळची मस्त रेअर म्हळ्यार ते टुर्नामेंटान जेवचे मस्त रेअर तशी तितले अनुभव कोणाक आसना सह्याद्री खेळचे सो ऑल ऑफ सडन तांणी म्हणलें मंक्याची पर येवन ते खेळ काय म्हळ्यार ते ऑल डिफरंट एक्सपिरियन्स तशी एनीथींग कॅन हॅपन कशी जाता त्या दिवसा खेळ सकडाली थँक्यू सो मच संदेश अँडी नेक्स्ट मस्त सजेशन दिता आसता टीम प्लेयर्सा पुरा ह्या पटी एक टीम घेवन खेळूच आसले कितले प्रॅक्टीस जाला कसं पुरा कोचिंग दिला टिमाच्यांक तशें कसं ना एक प्रॅक्टीस जालेला तांतू पुरे टीममेट्स आयल्याची लायक ऑन खेळल्याची आमी अप टू दी मार्क कसले डाऊट ना तांतू म्हणजे प्लेयर्स पुरे मस्त एक्सपिरियन्स न्ही तांकां घेतला आनी तांगेलें नांव तांणी कोरका तशी तर टिमा बॅलन्स तशें दवरला खंयचे एक प्लेयरान खेळल्यार मात न्हू तागेलें नांव येवचें तशें ताणें ते खेळ न्हू दाखोवन तांगेलें नांव हाडका ह्या पळय तांकां तशी ऑपॉर्च्युनिटी दिला हांवें म्हण टीम यंग घेतला हांवें आतां आणि इतली वर्ष ते खेळचे आशिल्ले ह्या वर्स बैसून खेळोचे तशें कसं ना कितले डिफरन्स मस्त आसता ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ खेळका म्हण म्हाका मन आशिल्लें जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ रिजनान तूं ओनर कोण सोडली म्हाका म्हळ्यार हांव सांत तुकून एक खेळ्ळेली टीम आहे वीर व्यंकटेश क्रिकेटर्सा तशी त्या गांवां आमगेल्या गांवां तुकून एक जेवताना एक ह्या टीम जावका म्हणाल खातीर ह्या टीम केलेलें तशी एक देवाल नांवार एक आमगेलें इतले वर्स तुकून आमी टीम दिनी आनी एक 25-30 वर्स तुकून आमगेलें ते टीम आसा वीर व्यंकटेश क्रिकेटर्स म्हणून तशी त्या देवाल नांवार एक टीम जावका म्हणाल एक टीम दिलेली ह्या फाटी थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट ओके येस नेक्स्ट तुमगेल टिमाचे कशें जाता प्रॅक्टीस कितली तयारी जाला आमगेले एक्चुअली सगळे टीम आमी रिवॅम्प केला सो लास्ट इयर आमगेले इवन नांव आशिल्ले नांव आपण चेंज करून आयल्याचे आमी इवन सिलेक्ट करतना आमी तेन्नाय आमी एक कोणा सिलेक्ट करका आनी ताजे प्रकार आमी एक स्ट्रॅटेजी तेन्ना फॉर्म केला आनी प्रॅक्टीस करची कसं म्हळ्यार आमगेले पुराय मस्त प्लेयर्स पुऱ्या परगांवचे बॉम्बेतल्यान आसाची बँगलोरांतल्यान आसाची इवन बेळगांवांतल्यान आसाची सो आमगेले एक ह्या फाटी पुराय बुधवारा येता आसाची सो आमकां एक 2-3 दिवसां प्रॅक्टीस आमकां मेळटा एक आमगेले एक स्ट्रॅटेजी प्रकार आमगेले पुरे टीम आतां कोण जाले नंतर आतां एक गेम प्लॅन केला एक कॉन्फिडन्स आसा ह्या फाटी ಸ್ವಲ್ಪ कसले काय पण डेफिनेटली चेंजेस करका म्हण सांगून पळया स्ट्रॅटर्जी गेम प्लॅनिंग म्हणल्यार बॉलिंग घेतला बेस्ट की बॅटिंग घेतला बेस्ट टॉस विन जाल्यार ते टायमिंग्स वेरी आतां टायमिंग्स वेरी सो सकाळ जाल्यार सकाळची जाल्यार सांजे वेळ जाल्यार वार आसतना ಸ್ವಲ್ಪ केलो पुरे केला आतां ते स्ट्रॅटेजी आतां आमगेले गेसो आतां आमी कसले सांगना प्लॅन केला ऑलरेडी प्लॅन ऑलरेडी करून जाला सो खंयचे टायम मारी खंयचे टॉस विन जाल्यार कसं पुरे कोरका म्हण सांगना सो ताचे प्रकार आमी आमगेले गेम प्लॅन ऑलरेडी केला सो मॅच्या वेळार आमी कसं म्हण तेन्ना डिसिजन घेवन आमी एक लास्ट एक क्वेश्चन हाका आन्सर सांगू का इतली वेळ तुम्ही आन्सर सांगा न्ही तेकडे गुंडायलाय
टफेस्ट टीम खंयची ह्या वर्सान? ह्या फाटी नाही आम्ही कसं म्हणणार ह्या फाटी पुराय इक्वली म्हळ्यार एवरी टायम तुम्ही कसं म्हणा आम्ही केलतना 2 जण प्लेयर नाव येता एक बुल्ली म्हणाल एक मेन जावन येता आणि तदनंतर अनेक आमगेली टीम हाजे प्रकार म्हळ्यार मस्त इनवॉल्व जॉईन येतलताय चिराग म्हणाल एकला अनेक प्लेयर त्या विषयी डिस्कशन जाता आसा बट ओके आमगेली प्लेयरा वयरी आमकां कॉन्फिडन्स आसा त्यानंतर पुरा म्हणता ओके इक्वली पुराय एक नमने इक्वली पॉस्ट पुराय ऑलमोस्ट एक टीमान ते केलो लायक प्लेयर आसा केलो तशी हांव डेफिनेटली मुलकी एवरी टायम त्यांनी ऑलमोस्ट एवरी टायम मस्त पटी विन जाल्ल्याची त्यानंतर त्यांनी फेवरेट जन आसता की म्हणून सांगून जाल्यार ह्या फाटी आमी आमगेली परफॉर्मन्स कितले म्हण दाखोवका म्हण आसाची. येस थँक्यू सो मच. येस थँक्यू. नेक्स्ट एज सांगायची तयार कशी जाला? सो लोकल प्लेयर्स आम्ही ओटू खेळ्ळी. ओके सो मुंबई प्लेयर्स आम्ही मीट जायनी. सो वेडनेसडे वी विल मीट. ओके अँड स्टार्ट अवर प्रॅक्टीस. रेडी आसा तुम्ही स्ट्रॅटजी आणि केला की गेम प्लॅनिंग आणि स्ट्रॅटेजी पर वेडनेसडे कोच आहे. ओके सो विल गिव्ह अवर बेस्ट. आणि टीम लेकिल वरी मेळ्ळा की बॉलिंग चढ की बॅटिंग लायक की ना बॅलन्स ठेवूनच. बॅलन्स जावनस. ओके थँक्यू सो मच. थँक्यू ऑल द बेस्ट. मस्त वर्ष 2 पाटी विन जाल्ल्याची मुंबई ना फर्स्ट टाइम खेळची. ह्या पण फर्स्ट टाइम खेळता अशें मुंबई टीम कशी लायकस की बॅलन्स्डच की लायकच पयरी प्रॅक्टीस आनी जाल्ली एक दिवस प्रॅक्टीस आनी जालें मुंबईन तूं तशी मॅच मुंबईन तू प्रॅक्टीस केली? वय हा. आणि विन जावचे चान्सेस आसा? चान्सेस उल्लूच उणी हा खेळची चढ जोर क्लॅप्स एक म्हणता थँक्यू थँक्यू सो मच. तुमगेल टीमाचे विषय कशी प्रॅक्टीस जाता असं सांगेल? प्रॅक्टीस एक 2-3 अशी प्लेयर्स मेळटाची चड म्हळ्यार एक 4-5 मेळटाची केन्ना एक प्रॅक्टीस जाता. आनी मेन कसं म्हळ्यार पुरा जेन्ना मेळचे फर्स्ट मॅचान तुजी तेन्ना आमगेले एक ट्रायल मॅच म्हणून येता मागीर कळटा कशी कोण खेळटा अशी म्हणून. बट आमगेल टीम इवनली पॉयज्ड म्हळ्यार इवन पुराय टीम्स पुरा टिमाक एक चान्स आसा विन जावता जाल्यार आमी आमगेले स्ट्रॅटेजी करता आसाची. आमी एक पण सेकंड रनर अप घेतला आमी 3 वर्स पडे 2 वर्स आमी सॅबॅटिकल घेतिले हे पण पळोवंक चान्स कशी आसा म्हणून. आणि तुमगेली सायडान बॅलन्स्ड टीम की बॉलिंग की बॅटिंग? बॅलन्स टीम आसा. म्हगेले अभिप्राय कसो म्हळ्यार बॉलिंग केन्नाय अपर हँड आसा असलें ग्रावंडांतू. सो मागीर आमी ऑन ग्रावंड स्ट्रॅटेजी कशी करतात ताजे वयर आसा. प्लेयर्स कशी मेंटली प्ले करता अशी कसं गेम प्लॅन ताजे वयर आसता पुरा. मागीर आमी एक्सपेक्ट करचें विन जावका आनी फायनल येवका म्हणून तितलेशें. थँक्यू सो मच. थँक्यू. तशेंच आनी आत्ता कोणी जॉईन जावन असल्यार टीम ओनर को ओनर कोणी रिप्रेझेंटेटिव्ह खंयच्याय टिमाचे प्लेयर असल्यार ते कोणी हांचे स्टेजार ना म्हणचे जाल्यार तुमी येवन जॉईन जावयता. येस हे पण फर्स्ट टाइम खेळचे? वय फर्स्ट टाइम. कशी एक्सपेक्टेशन इतली वर्स तुम्ही पळयलेले खंयचेय वर्स घेऊ का टीम म्हणून लेखता आशिल्ली जी ह्या वर्स जाला वय कशी जाता प्रॅक्टीस? ना हे दोळता आमी फर्स्ट टाइम येयले देखून फर्स्ट एक्सपिरियन्स आमकां. फुडें आमी आमगेले कजिन्स पुराय आमी क्रिकेट खेळटा आशिल्लींची असल चान्स नाशिल्ले. हे पण फर्स्ट टाइम आमकां हे चान्स मेळ्ळा. आमी सकड कडून एक लायक आयकॉन प्लेयराक सिलेक्ट केले दीपक कामत म्हणून. तागेले एक नेतृत्वारी आम सकड चर्क्या पुराय कडसून येवन जशी आमी टीम आपयनाची तागेले नेतृत्वाचेर आपयले तशी एक बॅलन्स टीम मेळ्ळा म्हणून आमी लेखला. आणि तुमगेली टिमाचे ओनर को ओनर पुरा एक फॅमिलीची पुरा कजिन्स बाबा वय ते आमी सकड कजिन्स बदा सांगता जाल्यार आमी एक 24 मेंबर्स आमी सकड ಒಟ್ಟು करून हे पण दापोवका म्हणून आमी लेखले. एक आमगेले एक व्हॉट्सअप ग्रुप आसा सकड ओपयलीची आपय म्हणून आपयले तशी. व्हेरी नाईस. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. थँक्यू. मालची टिमा कशी तयार जाता असं? तयार आणि स्टार्ट कर का सद्याक कॅप्टनाल वयरी डिपेंड केदान म्हणून सांगता जाल्यार एक स्ट्रॅटजी गेम प्लॅनिंग पुरा तुम्ही कोर नसताची ना आता पुरा कॅप्टनची स्ट्रॅटेजी पुरा कोर म्हळ्यार कॅप्टन थोडे पॉवरफुल असते तशी. कॅप्टन बॅटिंग की बॉलिंग? बॅट्समॅन बॅट्समॅन लायक बॅटिंग कॅप्टन वेरी डिपेंडेंट. वय
ओके. आणि सह्याद्री ग्राउंडाच्या विषयी सांगचे जाल्यार कसं सांगता? थंयच एक प्रॅक्टीस केल्यार मात्र एक थोडे कसं म्हणून कळटा. बट खेळून अभ्यास केलो प्लेयर्साक अभ्यास आसा तशी तांकां. येस, थँक्यू सो मच, थँक्यू. नेक्स्ट, कशी तयारी जाला? गेम प्लॅनिंग कशी आसा? पूर जण एक पटी खेळली वे पुरा 20 प्लेयर्स? खेळता आसा पुरा प्रॅक्टीस जाता सकाळी खेळता पुरा प्लेयर्स मेळनाची पुरा शुक्रार येऊन पावताची. पुरा येता शुक्रार फुडें प्रॅक्टीस आसा की प्रॅक्टीस डेली त्यांनी जाताच तांतांनी प्रॅक्टीस करता आसा? करता आसा. तुम्ही आणि सह्याद्री ग्राउंडसाचे कसं नाही, कशी वाऱ्याचे मस्त डिपेंडंट प्रॉब्लेम आसा की ते कसं सांगताचे? हरच्या प्रॉब्लेम तुका सकाळी म्हणल्यार पुरा लायक दे सकाळी लायक हां हां खेळोक दनपार वेळार पुरा लायक विंगड टीमाचे ऐकत असायची. खेळोच पळोवच रात्री फायनल्स टायमार कशें आसता? रात्री थोडे माईक ಸ್ವಲ್ಪ लागेल. रात्री थोडे बॉलिंग कश्ट येता थोडे सकाळची बेस्ट. थँक्यू सो मच. नेक्स्ट याची मल्पे तुमगेल टीमाचे काही मल्पे सराउंडिंग्स ಅದಕ್ಕೊನು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತಿಲ್ ಕಿ ವಿಂಗಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊನ ಸಚ್ ना all through like Mumbai, Udupi, Mangalore players pura santi. So firstly we would like to thank for giving us an opportunity. आमके opportunity दिला का टीम बांधूक tak thanks. मागीर प्रॅक्टीस म्हणल्यार आमी बेसीक प्रॅक्टीस केला लायक लोकल प्लेयर्स पुरा श्रीलंका गांवतोल्या श्रीलंका पुरा घालून मॅच केला आनी मुंबईच पुरा थर्सडे नंतर येता ती तांकां घालून प्रॅक्टीस फुली फ्लेश्ड करया म्हणून प्लॅन घाल्ला पळोवका. आणि तुमगेल टीम कशी बॅलन्स्ड आस की बॅटिंग लायक आस की बॉलिंग? ऑलराउंडर्स मिक्स्ड ऑफ ऑलराउंडर्स. आणि तुम्ही लेक्कीले टीम मेळ्ळी की जो मिस जाल्लीची 2-3 प्लेयर्स? मेळ्ळा 95% वॉट वी प्लॅन्ड तांची मेळ्ळा. मेळ्ळा स्ट्रॉंग आसा. वय वय. थँक्यू सो मच. Thank you. थँक्यू. कोडियाल सुपर किंग्स या वर्ष 7 वर्ष दुखूनही कोडियाल सुपर किंग्स खेळता असत. तांकां एक जोर क्लॅप्स हे संदर्भ रेवो. आणि कोडियाल सुपर किंग्स म्हणली जाता का प्लेयर्स कितले आसा की ताजे 3 पट चड तुमकां सपोर्टर्स येताची फ्लॅग हें विजील तें पुरो घेवन ह्या पटी तशीची तुमगेले तें एक स्ट्रॅटर्जी म्हण का कशी तयारी जाला? जाता आसा आमी मागीर पुरा आयकोन वयर तोची पुरो टीम येता ते पुरो पळोवचे ताची इतले ह्या वर्स 7 वर्स संचे वर्स तांतू 5 वर्स सेकंड थर्ड ह्या पटी फस्ट येवक म्हण कशें की एक 7 वर्स आमगेले फेवरेट नंबर 7 करेक्ट. तशी ह्या वर्स फर्स्ट येवका विनर जावका म्हणले प्लॅनिंग आयकॉन प्लेयर कोण तुमगे? गण्णा. ओके, थँक्यू सो मच. थँक्यू. उत्तर कन्नडದ कोणीक फुल तयार जावन आयलो तसं एक टीम नव कशी रेडी जाला टीम? ऑलरेडी आमगेले प्लेयर्स पहिले पुरा दुसऱ्या टिमाक खेळिल्ले एक्सपिरियन्स आसा आणि फर्स्ट टायम आतां कसं नाही दुसऱ्या टिमाक खेळण्याची आमगेले एक उत्तर कन्नडाची एक टीम आसा म्हणून घेना भारी एक संतोषान आसात. आणि ह्या पटी आमी विन जावका म्हणूच एक संकल्प आसा आमकां आणि स्वाम्याला आशीर्वाद आणि देवाला अनुग्रहान ह्या पटी आमी विन जातात म्हण आमकां अतीव कसं नाही कॉन्फिडन्स बी आसा. होपफुली आमी विन जाताल म्हणून आमी तितली प्रॅक्टीस करते आसात. तुम्ही प्रॅक्टिस काही करता कुमटा हुबळी काही कुमटांत करता? वाव. रेडी जाला फुल टीम? रेडी जाला. आमगेले मेन आयकॉन प्लेयर मिस जाला कित्याक म्हणून तो मिस जाला म्हणून सांगल्यार तेगेले वर्का निमित्त तो ब्राझीला चमकला तेका आनी जाल्यार आमगेले उरिल्ले 17 जन कष्ट करून घेना प्रॅक्टीस आनी करून घेना कोऑर्डिनेट करून घेना विन जावका म्हणून एक संकल्प आसा. देवाल दयेन जाता म्हणून घेना आमकां एक आश बी आसा. येस, ऑल द बेस्ट यूके. थँक्यू सो मच. नेक्स्ट मुल्की स्ट्रॉंग टीम खंयता वेळ कोण की सांगले उलयतना आनी सांगिल्लें तशी पुरा जाणां दिसता स्ट्रॉंग म्हणून तशी आसा टीम आमगेल. तुमगेल बॅटिंग की बॉलिंग स्ट्रॉंग? दोन्ही स्ट्रॉंग. आणि प्रॅक्टीस आनी खंय करता आसाची? आमगेल्या मुल्की विजय कॉलेज 2-3 प्रॅक्टीस जाला. कशी लायक खेळता आसाची? हय पुरा प्लेयर्स लायक खेळता आसाची. येस. आणि ह्या वर्स ट्रॉफी वर्क म्हणून लेखला? वरचे म्हण लेखला. वरचेज म्हणून लेखला. व्हेरी थँक्यू सो मच. येस. उडपी ब्लास्टर्स देखोन येद्रे याची तांगेल पुरा उल्लोन जाले आनी तुमी उलयचे अशें मायक घेयाचे देखोन सांगे लागी हांव सेम नेमकी आशिल्लो टीम कशी प्रॅक्टीस करता आसा कशी खेळटा आसाची कितले रेडी जाल्ली हाची GPL कम?
प्रतिवर्ष चलल मगे हे पटी समेत प्रतिवर्ष आमगेली टीम लायक आसचे. लास्ट इयर आनी ताजे फुडले वर्स आमगे क्वॉलिफाय जायनी. ह्या वर्स वी आर होपिंग दॅट वी कॅन डू बेटर with a little experience. We are just 3 years now. However, practice jattas, team grouping jattas, आणि हे पटे आणि लायक करता म्हणून पुरा जनान लेखिलस. सो पुरा जनान ಒಟ್ಟು घेऊन खेळल्यारी मेगेल प्रकार लायक रिझल्ट येवचे पुरा म्हणून आश्वासन आसा. Yes, आणि तुम्ही म्हणले 2 वर्ष परफॉर्म करेक्ट करू जायनी म्हणून खंयच्यान चुकलीची म्हणून तुमकां दिसता? खंयच्या संसान विशयांतू ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ केलेले आसा ते आमी फायंड आउट करून ताजे प्रकार आमी इम्प्रूव करया म्हणून आसात. फायंड आउट केला? फायंड आउट केला. सो ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. थँक्यू. येस, आणि वेळ करण्यात जर्सी लॉन्च अटॅच करता आसाची देखोर पूल ए, पूल बी, पूल सी, पूल डी तशी रब्याची. पूल ए आची एक कडेन रब्याची देखोर कोडियल स्पोर्ट्स असोसिएशनाचे मंगलपाडी नरेश शेणे, नरेश प्रभू आणि चेतन कामत देखोर वेदिकेर येवका म्हणून नेमून घेता आसा. आता फर्स्ट आर्च फार्मालॅब्स GPL उत्सवाचे क्रिकेट टीमाचे जर्सी लॉन्च फर्स्ट जावचे अशे कोडियाल सुपर किंग्स टीमाचे ओनरान देखोर येद्रा येवका. तशीच कोडियाल सुपर किंग्साचे प्लेयर्स आसल्यार देखोर वेदिकेवेर येवका म्हणून आमी नेमून घेता. टीमाचे आयकॉन आनी प्लेयरांनी वेदिकेर येवका म्हणून नेमून घेता आसा. आता कोडियाल सुपर किंग्साचे जोरू क्लॅब्स वो कोडियाल सुपर किंग्स. आर्च फार्मालॅब्स लिमिटेड GPL उत्सव 2023 याचे 7 वर्ष दुखून खेळची तसली एक टीम म्हळ्यार इथे कोडियाल सुपर किंग्स टीमाचे जर्सी लॉन्च झालेलं आसा. तशीच देखोर येद्राक चमकून येवका म्हणून नेमून घेता आसा. तशीच येद्राक चमकून येवची कोडियाल सुपर किंग्स टीमाक जोरू क्लॅप्स येव. टीमाचे जर्सी येलो कलर रिलीज जाला. थँक्यू कोडियाल सुपर किंग्स. नेक्स्ट रॉयल चॅलेंजर्स बालंबेट्टू टीमाचे ओनर तसे जे प्लेयर्स कोणी असल्यारी जो आयकॉन प्लेयर्स असले देखून तुम्ही स्टेजावर येवका. रॉयल चॅलेंजर्स बालंबेट्टूचे जर्सी रिलीज आता जाता आसा. देखून फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करता रॉयल चॅलेंजर्स बालंबेट्टू टीमाचे जर्सी जोर क्लॅब्स तांकां येवो देखोर चमकून येद्रा येच म्हणून घेता. ब्राउन कलर रे दिसला रे. थँक्यू रॉयल चॅलेंजर्स बालंबेट्टू. थँक्यू सो मच. नेक्स्ट टीम जयकार स्ट्रायकर्स मूडबिद्रे. जयकार स्ट्रायकर्सांनी एद्रा येवका. जयकार स्ट्रायकर्स मूडबिद्रे टीमाचे रेड अँड ब्लॅक शेडारी जर्सी लॉन्च जाता आसा. देखून तुम्ही येद्रा चमकून येवका म्हणून निमगून घेता आसा. जयकार स्ट्रायकर्स मूडबिद्री. थँक्यू सो मच.
नेक्स्ट UK एकादश सारस्वत टिमाचे ओनर तशेंच प्लेयर्स असल्यार देखून तुम्ही स्टेजावेर येवका म्हणून निमगून घेतास ओनर को ओनर कोणी असल्यार देखून तुम्ही स्टेजावेर येवका. Okay, let's go. UK एकादश सारस्वत. उत्तर कन्नडाचे टीम UK एकादश सारस्वत टीमाचे ब्लू आणि व्हाईट हारी जर्सी पळयतास देखून तुम्ही एदरा चमकोन येवका म्हणून निमगून घेतास. आर्च Pharmalabs GPL उत्सवाचे अनेक टीम UK एकादश सारस्वत. थँक्यू. पूल ए चे हांगा 4 टीम जाला. नेक्स्ट पूल बी दुकुनू डेडली पॅन्थर्स कोडियाल. डेडली पॅन्थर्साचे ओनर को ओनर आयकॉन प्लेयर्स असले देखून तुम्ही वेदिकेवेर येवका. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and डेडली पॅन्थर्स कोडियाल. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you एक पंता पूरा टीमाचे साइडा रब्याची सकल रब्याची डेडली पॅन्थर्स कोडियाल. जोर क्लॅप्स याची माके व तशीची देखोर एद्रा चमकोने याची ऑलरेडी तांगिलेचे एक जर्सी घालनो आजी गोल्डन आणि ब्लॅक कलर आरी जर्सी GPL चे ऑफिशियल जर्सी लॉन्च केलेलं आसा. तुमकां हे संदर्भात आमी मोगान स्वागत आहे तशी ऑल द बेस्ट म्हणटा आसाची. नेक्स्ट मल्पे युनायटेड टीमाचे ओनर को ओनर तशीची प्लेयर्स देखोर एद्रा येवका. मल्पे युनायटेडाचे ओनर टीम ओनर तशीची प्लेयर्स आणि स्टेजार आशिल्ले प्लेयर्स देखोर स्टेज सोंड दिवका. ಸ್ವಲ್ಪ वेळ तुम्ही सकल वचून मागीर आपास तुमकां स्टेजा वयर येवचे आसा तशें हांगा वेट करायची. नेक्स्ट मल्पे युनायटेड रेड आणि व्हाईट कलर आशिल्ले आसले मल्पे युनायटेड. this time for Africa. Samina mina, waka waka, samina mina sakalewa, anawa samina mina. मल्पे युनायटेडाचे Samina mina sakalewa, this time for जर्सी तुम्ही पळयता आसाची GPL 2023 अंत तुम्ही रेड आणि व्हाईट जर्सी पळयला रे त्या मल्पे युनायटेड. नेक्स्ट टीम मल्सी अजे ओनर प्लेयर्स देखोर स्टेजावेर येवका. टीम मल्सीचे ओनर को ओनर कोणी असला रे देखोर तुम्ही पुरजनाने वेदिकेवेर येवका. Bravo, DJ, bravo, DJ, bravo, DJ, bravo, champion. टीम मल्सीचे कलर इज ऑलवेज पिंक आणि पिंक प्रिफर करचे. पर्पल पिंक आणि ब्लॅक मिक्स अशी तसले जर्सी तुम्ही पळयता आसाची टीम मल्सी. तांगेले लोगो कलर समेत पिंक तशें जावन तांगेले जर्सी पिंक आयला देखोर एदराक चमकोन येयाची आनी तुमगेले जर्सी कोलजनाक दाखयाची. GPL 2023 आणि तुम्ही पिंक कलर जर्सी पळयला रे त्या टीम मल्सीचे जर्सी. रायझिंग स्टार्स मँगलोर टीमाचे ओनर प्लेयर आयकॉन प्लेयर कोणी असले रे येवका. रायझिंग स्टार्स मँगलोर. टीमाचे जर्सी कलर ऑरेंज रेड शेड अशे तशीच ब्लॅक कलर अशी तसले रायझिंग स्टार्स मँगलोर. एदराक चमकोन येयाची रायझिंग स्टार्स मँगलोराक जोर क्लॅप्स या संदर्भात येवो. Champion, champion, every Messi and every Bejan. Champion.
ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂಲ್ ಸಿ ಅದಕ್ಕೂ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟೀಮಾचे ओनर को ओनर आयकॉन प्लेयर्स असल्यार ते करून तुम्ही स्टेजा वयर याची. लाईट येलो अशें तसले एक जर्सी तुम्ही पळयता आसाची वी वॉरियर्स टीमाचे ते करून वॉक कर कमना निमून घेता आसा चमकून याची येत्रा. थँक यू सो मच वी वॉरियर्स अशीची वळलंके फायटर्स मुल्की टीमाचे ओनर को ओनर तशीच आयकॉन प्लेयर असला ते करून वेदिके वेरे याची मुल्की टीमाचे ओनर. वजाची GPL अंतू ब्लू कलराचे जर्सी दिसला रे लाईट ब्लू. वळलंके फायटर्स मुल्कीचे जर्सी ते एद्रायाचे चमकून तशीची वळलंके फायटर्स मुल्की. लास्ट इयराचे विनर्स वळलंके फायटर्स मुल्की टीमाचे या वर्सा जर्सी कलर तुम्ही पळयता आसाची ब्लू. थँक यू सो मच. नेक्स्ट आभरण डायमंड्स जोडपाचे टीम देखोर एद्रा येवक म्हणून हांव निमगून घेता आसा आभरण डायमंड्स टीमाचे आयकॉन प्लेयर तशीच को ओनर असल्यार देखोर तुम्ही वेदिके वेर येवका टीमाच्यानी वग्गी येवका म्हणून आमी निमगून घेता आसा देखोर आभरण डायमंड्स. 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 नेव्ही ब्लू 뜨거워지는 तशीच ब्लू मिक्स अशी तसले जर्सी पळयता आसाची आभरण डायमंड्स एद्रा चमकून याची देखोर आभरण डायमंड्स. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 Thank you so much आभरण डायमंड्स. नेक्स्ट पर्ल सिटी क्रिकेटर्स पुतूर पर्ल सिटीचे ओनर को ओनर येवचे पयलीं फुडें आनी मायकार उरलायनीची तेजे जावन 2 उत्तर ह्या संदर्भेर उरलो का मागीरची जर्सी लॉन्च 오빤 강남스타일 पुरा टीमाच्यानी उरलेल्याची तेजे जावन तुम्ही 2 उत्तर म्युझिक टीमाचे प्रिपरेशन कशें जाता आसा पर्ल सिटी फस्ट दोन सामकेलो तशी ह्या वर्सा कशी तयारी केला कशें जाता तयार जाता आसा पयर प्रॅक्टीस आशिल्ले जाला आणि तुमगेल टीमान तू बॅटिंग स्ट्रॉंग आस की बॉलिंग स्ट्रॉंग आस की बॅलन्स्ड टीम पूरा बॅलन्स आसा ह्या वर्सा ट्रॉफी वर्क म्हणून लेखला ओके ऑल द बेस्ट पुतूर तुमगेल टीमाचे याची प्लेयर्स टीमाचे But give the whole world to her 24/7 when she looking so sweet that kind of body टीमाचे जर्सी कलर तुम्ही पळयता आसाची या कलराचे जर्सी तुमकां ग्राउंडार दिसमून जाल्यार रे ते पर्ल सिटी पुतूराचे ते करून येद्रा चमकोन येवका ह्या संदर्भेर पर्ल सिटी क्रिकेटर्स पुतूर. I wasn't feeling so gone but with you girl I'm losing control now I want थँक यू पर्ल सिटी क्रिकेटर्स पुतूर. नेक्स्ट टीम ABNG देखोर एद्रा याची तुमगेल टीमाचे आयकॉन प्लेयर तशीची कोनर ओनर्स असला देखून तुम्ही वेदिके वेर येवका टीम ABNG. I don't care who passes my way, Rihanna or Beyonce could holla at me. It doesn't mean nothing, cause nothing compares to the joy you bring. So, them other girls can go, they don't make me feel so gone, cause with you girl I'm losing टीम
ABNG ऑरेंज कलर जर्सी तुम्ही पळयता आसाची आर्च फार्मालॅब्स GPL उत्सवाचे आनीक टीम ABNG ते करून येत याची My love for you is so big. My heart is so big. My love is so big. For you, I was a टीम ABNG थँक यू सो मच अँड ऑल द बेस्ट चंदकून खेळाची नेक्स्ट उडपी ब्लास्टर्स टीमाचे ओनर को ओनर तशीची आयकॉन प्लेयर असल्यारी स्टेजा वेर येवका उडपी ब्लास्टर्स पिंक आणि ब्लू अशी तसं एक जर्सी उडपी ब्लास्टर्स थँक यू उडपी ब्लास्टर्स नेक्स्ट मुंबई पल्तान्स पूरा टीमाच्या नी देखोर नासुका अंगाची 2 मिनिट एक लायक एक ऍक्टिव्हिटी असतो तुमच्या पुरो जनाके नेक्स्ट मुंबई पल्तान्स रेड कलर जर्सी तानी खेळले सीझन ಅದಕ್ಕೂ ಅತ್ತತಾಯಿ ತಂಗಿಲೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ची जर्सी असं मुंबई पल्तान्स थँक यू सो मच तशीची GSB रॉयल्स कोडियाल टीमाचे ओनर एद्रा येवका तशीचे प्लेयर्स तुम्ही स्टेजा वेर येवका म्हणून निमगून घेता GSB रॉयल्स कोडियाल GSB Royals Cordial. Thank you so much. Kulara am kamanglo yo 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 yo